हरिओम हांव अभिजित शेणै यूथ ऑफ GSB प्रस्तुत करतसले रामकृष्ण हरी कार्यक्रमात तुमकां सगळ्यांक स्वागत. हे कार्यक्रम उद्देश कसं म्हळ्यार भजनेंतू मस्त एक साधन केलेले व्यक्तींक आमी आमगे स्टुडियोक आपोवन तांगेले अनुभव घेवचे. तशी आजी आमगेलो एकटो आसा ती उडपाचे मट्टार सतीश किणी हांकां हांव स्वागत करतास. स्वागत. नमस्कार. भजनेंतू तुमगेले कितली वर्सां करून तुमी आतां हे भजनेंत आसा ती भजनेचे एक मंडळींत की हे क्षेत्रांत ह्या सांगता म्हण जाल्यार हांव फस्ट म्हाका ह्या कशी भजनेचे एक अवकाश मेळ्ळो म्हळ्यार एक हांव सांगता जाता. सादारण 1974 ಅಂತೂ हांव तबल्यांतू कर्नाटका लेवलार रँक आयलो. ताजे नंतर सप्तसाळेर एक भजन तबले वाजोवका म्हूण म्हाका एक उमेद आयली. 76 इस्वी देखून आज एक थंय देवाल दयेन एक 45 वर्सां हांव एक कंटिन्युअस पार्टिसिपेट करता आसा. मात्र न्हय 40 वर्स देखून हे कंप्लीट देवस्थानाचे सप्ताच्या भजने मंडळीची कंप्लीट एक जबाबदारी घेवन देव करूंक येता आसा. आमगेल्या गांवांत फुडें यू राघवेंद्र भट माम म्हूण आशिल्ले ते कशी कोडेलांतू विठप मामू एक भजनेंतू साधन केल्लो मनुष्य तशीच राघवेंद्र भट माम म्हळ्यार फुडल्या जनांक पुरो तांगेले विशय गोत आसा. तांणी कशें म्हळ्यार खंय भजने वताना कोण पुरो भजनेंत इंट्रस्ट तांकां पुरो आपोवन व्हरचें तशी एक तांगेलें हें आशिल्लें भारी प्रोत्साह. तशी तांगेल ಮೂಲಕ आमकां एक भजनेक एक मस्त प्रोत्साह मेळ्ळा. मात्र न्हय 1981 ಅಂತೂ तांणी एक ऑल इंडियांतू एक वचून भजन करता म्हूण एक हें करून तांगेले एक एम्बेसेडर कारारी आमी 9 जण एका कारारी सगळे ऑल इंडियांतू भजन करचे एक अवकाश आमकां मेळ्ळो आसा. तांतू आमगेल्या एक्सपर्ट नरेंद्र माम समेत आमगेलो त्या टायमार आयिल्ले तांणी ते एक विशेष अनुभव आमकां ह्या भजने विशयांतू. हांव कसो निमगूट म्हळ्यार आतां तुमी भजनेक एक एंटर जाल्लेले म्हळ्यार तुमी सांज करून तुमगेले घरकडे कशी तुमगेले सदां भजन आशिल्ली की तुमकां कशी तें एक भजनेंत एक इंट्रस्ट येवचें कारण कसं न्ही. एक कसं म्हळ्यार डेली आमगेल्या घरकडे अम्मा भजन करता आशिल्ली आनी अम्मा लायक भजन सांगता आशिल्ली. मागीर आमी तेगेले एक CD समेत केल्लो आसा. कांय ती 84 वर्सां अंतरली तेदोळ ते डेली ती घरकड भजन सांगता आशिल्ली. तिगेले निमित्त आमकां एक भजनेचें एक हें जालें. सेकंड कसं म्हळ्यार तबला शिकतरी त्या तांतू आमी इम्प्रूव जावंक जाल्यार सतत वाजयता आसता ताका भजन एक मिडिया म्हणटा पळय. सो आमकां कितल्या क्लास आसतना तुमी म्हळ्यार कितले एजार तुमी भजन हे तबला म्हळ्यार एक तुमी प्रारंभ केलो. हांव एक 18 वर्सां म्हगेले तबला वाजोवचें सुरू केलें. ताचे थ्रू म्हाका एक उमेद येयली आनी सतत एक सेवा करचें एक भाग्य आमकां मेळ्ळो आसा. तशी तुमी भजना मंडळी म्हळ्यार उडपाचे वेंकटरमण भजना मंडळी तुमी प्रस्तुत आसा ती 40 वर्स देखून जाले तुमी. तुमकां तें सुरवेक वचका जाल्यार म्हळ्यार तुमी म्हणलें अवसुले भजन आयकून तुमकां भजन म्हणच्याक एक आसक्ती आयली. तशीच ही तबला शिकलें ते तबला शिकतना तें एक रियाज करचे खातीर भजन हेवटू वाजोवचें तशें तुमी भजनेक तुमी एंटर जाल्ले ती म्हण. आतां तुमगेल्या मंडळी भितर तुमकां एक भजनेक वचका जाल्यार आतां सुरवेक गेल्ली कुडलें म्हळ्यार हांव एक भजन सांगता म्हळ्यार तशी न्ही तें. सो तुमकां तें एक मंडळी भितर तुमकां प्रोत्साह दिलें कशी कोण म्हळ्यार कशी तें तुमी केदन चमकली ती कशें जालें तें म्हण प्रथम तुमकां केदन अवकाश मेळ्ळो भजन म्हणून का. करेक्ट. म्हाका कशें म्हळ्यार आमगेल्या वेंकटरमण देवस्थानांतू भजना सप्ताह म्हणून चलता. थंय दनपारां 12 देखून 2 ताय आमगेले मुलकी कोग्ग कामत म्हणून तांगेले मंडळ फाळी जाल्यार ते प्रस्तुत अलेवर नरसिंह केणी चला सुगेनत आसा. तागेल्या अन्नान कोणय इंट्रस्टेड आसल्यार आपोवन तो अवकाश दिता आशिल्लो. तशें त्या तांणी एक अवकाश दिलेल्या निमित्त त्या फाळी देखून म्हगेले
जर्नी स्टार्ट जाल म्हणून हा सांगेन हा हा बट हांव भजने पशी चड तबले वाजोवचे त्या टायमार आशिल्ले बट तुमका एक भजन म्हणूक अवकाशू तांगेले एक मूलक सप्तांतू तुमका प्रथम जावन अवकाश मेळ्ळो अवकाश मेळ्ळो आजीकय तेणी सांगितलं हांव 45 वर्स दाखोवन त्या फाळयेक हांव चुकना आजीकय हा ते तुमका एक ताजे एक उडगास आसा उडगास तुम्ही प्रथम ते एक वय भजन एंट्री जालें या म्हणून त्याच्यावर आजीकय देवाल दयेन त्या एक खंडित चला देवान एक अवकाश दिलो आमकां आता कसं म्हळ्यार त्या वेळार तुम्ही प्रथम जावन ते एक मंडळीक एंटर जाल्ले ती तुमकां अवकाश मेळ्ळो म्हणलें त्या वेळार तुम्ही प्रथम जावन सांगेल खंयचें भजन तुमकां आतां उडगास आसा की एक्चुअली म्हाका भजन सांगेल खंयचे प्रथम सांगेल खंयचे म्हूण उडगास ना जाल्यार आमगेलो राघवन भट मामो खंय गेल्यार समेत एक भजन सांगचें आशिल्लें खंय ते म्हळ्यार कवळे मठा सोम्यान तांकां हें एक पद सांगा म्हणून राघवन भटो हें एक पद सांगा म्हणून सांगचें आशिल्लें हय खंयचे म्हळ्यार सांगा एक भजन आमकां आमगेल्या वीक्षकांक तें खंयचें भजन म्हण तुमी सांगून दिया ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು ತೃಷೆಯಾದೊಡೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳುಂಟು ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು ಶಯನಕ್ಕೆ ಪಾಳು ದೇಗುಲ ಉಂಟು ಆತ್ಮಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಯಮಗುಂಟು ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು ह्या पद कवळ्या मोठ्या स्वामीन कितें राघवन भटो हें एक पद सांगा म्हणून सांगचें आशिल्लें एक भारी एक बारी खुशी जाली ऐकता न्ही बारी एक ईश्वराले भजन ही बारी खुशी जाली तशी निमकुका जाल्यार आमी आयकलें आसा म्हळ्यार मट्टार सतीश किणमा म्हळ्यार एक पंथाक तुमगेलें नांव खंय आतां सांगली कुडलें तांणी तेन्ना एक उडपा भितर 108 दिवसाचें एक भजन तुमी सतत एक जावन थंय चलोवन व्हेल्लेलें आसा नाही सकड एक मंडळी चलताना तूं भागी मात्र न्ही तांगेले एक प्रोत्साह म्हळ्यार एक तातूंत एक सपोर्ट जावन आशिल्लें ती जाल्यार एक ते तितले 108 दीस इता म्हळ्यार सप्तू तुमी सांगता ती वर्सान कटले तो कोण चलता आयलेलो आसा उडपान तूं तशीची आतांय मस्त कडेन एक विशेष संदर्भार की ते गांवांत सप्तू जाता एक एकू जाता तशें परा जाता जाल्यार हे 108 दिवस भजन म्हळ्यार ते एक व्हड विशय इता म्हळ्यार तितले दिवसाक रिपीट भजना मंडळी येवका इता म्हळ्यार आमगेले एक 100 वैरी भजना मंडळी आसात हांगा म्हणटना 108 दिवस तुमी तांकां सेट करचे म्हळ्यार तितले एक सुलभ विशय न्ही हें तुमी कशी हें केलें आनी तुमकां कशी तें म्हळ्यार तुमगेले तुमकां एक जबाबदार दिल्लें कोण हें म्हण म्हळ्यार कशी तुमकां तें हें मेळ्ळें म्हण एक्चुअली ह्या विशयान तूं सांगता म्हण जाल्यार बदलची कसं म्हळ्यार म्हगेलो एक अनुभव कसं म्हळ्यार खंयचे एक कार्यक्रम देवाल प्रेरेपण आनी देवाल दय शिवाय खंडीत आमी करचे म्हळ्यार खंयचें ना कसं म्हळ्यार आमगेलो सप्तू प्रारंभ जावन 108 वर्स जालो तेन्ना अशी जी एक दीस वेंकटरमणाले रब्बील तेन्ना अशी एक थॉट येयलें त्या देवान दिलेलें म्हगेलो थॉट न्ही हांव खंडीत सांगता 108 दीस भजन केलें कशी म्हण एक मनान तें कळलें म्हळ्यार सप्तू सूर जावन 108 वर्साक हें तुमी कॉन्सेप्ट केलें अच्छा ते थॉट येयलें तेन्ना ताजी म्हाका एक 6 म्हयने हांव काम केलां कसं म्हळ्यार डेली सांजवेळ हांव देवस्थानां वच्चून कोण हाका खंयची टायम अनुकूल आसा म्हळ्यार फस्ट हें सक्सेस जावं जनरल पार्टिसिपेशन जावं ताजे भितर डेली पुरो जाणाले कोण टायम आसा म्हण हें केलें ताजे नंतर आमगेले अंतू कशी म्हळ्यार सप्ताक 12 भाडे आसता एक कुटुंबाच्यान ते म्हळ्यार एक 12 घंट्याक तुमी तांकां न्ही 2 घंट्याचे स्लॉट करून तांकां जबाबदारी पळय त्या फूड दाखोवन त्या म्हालगड्याला एक भारी एक लायक आलोचना एक फॅमिलीच्या ते जबाबदार दिलेले म्हळ्यार पक्का न्ही मंडळी येना जाल्यार तांणी त्या टायमार भजन करूंक रेडी आसूं का तशी त्या निमित्त 12 भाळी ऑलरेडी एक आशिल्ले ताजे नंतर कितलीं जाणांक उमेद आशिल्ले म्हण आमगेले सप्तांत कशी म्हळ्यार कितलीं जाणांक भजन सांगूंक मेळना तितले एक म्हळ्यार एक म्हणती कशी आसा म्हळ्यार कोड्याल तेरो
कारकळ दिवो मुलके प्रतिष्ठे पण तशीच उडपा सप्ताह म्हणे एक वय बा, नाव मस्त पण नाव, पाविल एक वय, वय. त्या एक पुराणात गोतस वय. तशीच त्या असताना त्याच्यावर आम्ही एक ते विजृंभणेर करतात ताका सुमार बरं रिच्युअल्स पुरो आसा वय वय हरिवाण निवेद्य या त्या प्रमाण तशीच तुम्ही 108 वर्साक जाताना एक- तुमका एक मन आहे म्हणायला हा. तदनं आम्ही आलोचन केलं म्हणाले एक घंट्याच्या जबाबदारी देऊन करूया म्हणून सो साधारण एक 20 मंडळी आम्ही 20 पाळी आम्ही तयार केला 12 20 केली वय आणि रात्रीच्या 12 3 ताई चिके टफेस्ट टाइम वय इथं मला युजली त्या टाइमार कोणी येऊचा का मला एरदोस काम एकल्यांक दिल्यार समय ते कष्ट वय म्हणून आम्ही कसं केलं म्हणारे 20 फाळी असं पडताना 20 दिसा एक पटी रात्री 12 3 कोरका हा म्हणून तशी रिक्वेस्ट करू वय त्या 20 मात्र दिवस तरी वापस ಅಂತೂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾರಿ ಡೈಲಿ 3 ಇಂದ 4 ಯಾಕ ಚಲ್ಲನ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ನರರಿ ಪೈ ಮಾಡು ಅವತ್ತ ಹುಡುಗ ಕಡ್ಕಚಿಸಿ ತಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ 3 ಇಂದ 4 108 ದಿವಸ 108 ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ತದನಂತರ 4 ರಿಂದ 6 ಸಮೇತ ಚರ್ಚಿಗೆ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲವರು ನರಸಿಂಹ ಗಿಣಿ ಮಾಡು ताण त्या जबाबदार देऊन घेतील घेऊन केला निमित्त आमका मस्त त्या एक सक्सेस जलता तशी हांव त्यानंतर आम्ही त्या सुरू करताना मस्जिदांपर्यंत सांग तुमका कसं मारा तुका पिशिव्या इतलं 108 दिवस म्हणताना एक याक करचोत बारी एक या रबला म्हणताना हे आत्ताच एक ट्रेंड आणतो तशी तुम्ही एक 108 दिवस त्यांची मग निमगू काशिले तशी तुमगे त्या डबल दे म्हणारे हांव सांगच्या ताका एक कसं केलं म्हणारे आम्ही 2 महिनो प्रति एक घरकड वचून इन्व्हिटेशन देऊन तुमगे सहभाग जाव का म्हणून एक रिक्वेस्ट केला त्या आमकां मस्त प्लस पॉइंट झाला उडपा भितरी उडपा भितर आमगेला एक कूडगट्टू म्हणारे अप टू मणिपाल इकडे अलेवर तशें मल्पे पुरा हंग वचून आम्ही रिक्वेस्ट केल्या निमित्त ताका लायक रेस्पॉन्स ताजे नंतर पुरा जणांनी एक एक फाळी हें करून आम्ही पार्टिसिपेट करता आणि हक्क वेग सिकलीಗೋಸ್ಕರ म्हणता पडा आम्ही प्रति वार एक एक एरिया दाखवून नगर भजन स्टार्ट केलं हो तशें त्या एरियाच्या हें पार्टिसिपेट करूंक एक उमेद येयली तशें हांव हें पुरा हें करता रे पुरा जनाक एक आमचो इनवॉल्व जावचें एक उमेद येयली आनी कितली जण 108 दीस भजन करता म्हणटाना हे थोडं भजन सांगनात केला भजन शिकून आमकां एक विशेष संदर्भार आम्ही एक देवाल येद्रा एक सेव करता म्हणून त्या एक भारी एक आमकां हें जालां ताजे नंतर आमगे देवस्थानांत डेली भजन जाता एक एक पाळी बैसून डेली करता मात्र नाही ताजे नंतर एक प्रति एकल्या घरकाडा भजन करचे एक क्रांती म्हणून वय वय इथं म्हणल्यार हे एक 108 दिवस आशिल्ले तांकां एक ते एक उडगा आसूं थंय दुखून तांणी भजन गोतनातिल्याने शिकून थंय एक भजन म्हणून सुरू केली ताजे निमित्त तुमगेले एक 108 दिवसा भजनी निमित्त आज एक मस्त घरांत उडपांत भितरी भजन म्हणल्यार प्रारंभ जाला नाही चांग विषय त्या टायमार आम्ही स्टार्टिंग आमचे फंड्साचे प्रॉब्लेम असेल जाल्यार मस्त आर्टिस्टांक आम्ही रिक्वेस्ट केलतना एस्पेशली नरसिंह नायक म्हाका हांव फोन करून सांगला तुम्ही एक हेकडा येईल तेन्ना एक सेव कर महाराज इतलं तू एक 108 दिसाक करता आम्ही एक आमगेलो भाग घेता म्हणून तांणी अशी येवन सेव करून जमकाला ताजे नंतर आम्ही वापस एक आपूण एक हॉनर केल्लो आसा अशी ह्या कार्यक्रमाक त्या टायमार आम्ही पुरा नमने आर्टिस्टाक आपूण हाडला एक वेंकटेश कुमारा समेत म्हळ्यार एक्सपर्ट नरेंद्र नायक मम्माल थ्रू तांकां समेत आम्ही आपूण हाडला आसा रामदास कामतीक तांणी तांगेले त्या टायमार 77 वर्स तांकां जाल्यार तांणी येवन सेव केला प्रभाकर कारेकाराक जयतीर्थ मेवंडी हे पुरा मस्त पुरा साधारण पुरा गांवतले आर्टिस्ट इतले जन कलाविदांक एक हांगा अवकाश किंत चड कसं म्हणल्यार हे एक देवाल एक तितलो व्हड विशेष दिवस 108 दिवस भजन म्हळ्यार थंय एक कितलेक त्या साळयेरी कितलेक कसं म्हणटात एक वायब्रेशन म्हणटा तें आसूं का सो तसल कडेन त्या स्थळार तांकां एक अवकाश मेळ्ळेले निमित्त तांकां आनीक एक मस्त तांगेले एक कलाविदाल तांगेले जिवनांत एक तांकां लायक अनुभव मेळ्ळो खंडिताची रामदास कामतेले एक अनुभव तुमकां सांगता तांणी सांगिल्ले तांकां एज जाले निमित्त मध्य म्हाका एक इंटरवल जेवका एक 10 मिनिटां म्हणाले हांव एक घंटो मात्र करता म्हाका म्हळ्यार एज जाले निमित्त जाल्यार
ह्या एक देवाला एक नड्याचे म्हळ्यार हांव हांगा थंय म्हणणे भजनेचे एक कसं पावर खंय भजन करो खंय भजन करो त्या साडयेक हायेस्ट एक इम्पॉर्टन्स 100% आसा कशाला म्हळ्यार तांणी सांगला 1 घंटो हांव करचें ताजे मध्येंत एक ब्रेक जावका म्हणून जाल्यार तुम्ही सांगल्या पट्टी म्हणचे 2 घंटे केला मध्य ब्रेक घेनी ते कार्यक्रम जाता रे तांणी म्हणलें हे काले जाल रे म्हाका ते टायम जालेले कळ्ळी रे म्हणून तांणी मराठीन वय 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 तशें जावन आमकां ते आयकून मस्त हें जालें मात्र न्हय त्या साळयेरी सांगेल कितलीकी जनान सांगल्या हे साळयेर आमकां मस्त एक अनुभव जाल्लो त्याला कार तेंची म्हणचे हांवें एक भजने निमित्त आतां तुमगेल्या खंयची एक साळी म्हळेली तेंची भजन करची खंयची एक जाग्यार खंडित एक मनार येवन ताणें एक देवाल सेव केला वय म्हणतर जाल्यार ताका तांतू एक खंडित ताका एक चेंज आसा तांतू कसन जाला ताका कोण आसा हे कितलीकी जनाल अनुभव तांणी म्हाका फीडबॅक सांगेल आसा तोंडूत्र सांगेल न्हय वय बा बदल तांणी हें केलें कसं म्हणून तुमकां सांगता नरसिंह नायक मम्माक समेत आमी त्या टायमार आमी आपोवन हाडूं ताजे नंतर तांगेले थंय दाखोवन लायक हाजेर गेलो त्या टायमार सतीश भट मम्माक एकंपनमेंटाक कँको इवन तेन्नाची नरसिंह नायक मम्माने तांकां भेट जावन तदनंतर तांणी कंटिन्युअस तांकां आपोवन व्हरचें हें केलें शंकर शानबाग हांणी एक्चुअली तांगेले भजन जर्नी स्टार्ट केल्ले उडपा दाखोवन कळसा दाखोवन उडपा येवन तांणी रात्री 2 दाखोवन 4 कोणें आसा ना ती म्हाका एक अवकाश मेळका म्हणून सांगून दिव्या ते आमी तांगेले आयकून भारी खुश जावन ताजे नंतर आज एक बळया वय नाही तेंची भजने मूलक इथे हांव सांगताच म्हळ्यार आमी कार्यक्रम दवरलो उद्देशूच तो कसं म्हळ्यार जनांक आजीच्या आमगेल्या समाजांत हे भजन म्हळ्यार विशयाक कितले एक म्हत्व आसा भजन म्हळ्यार एक एकल्याल एक लायफ कितले एक चेंजेस जाल्ला म्हळ्यार एक चांग विशय ताजे खातीर आमी हे कार्यक्रम दवरलेलो आसा आनी तुमी आज एक इतला एक विशय सांगिल्लो आसा की एक साळी म्हणची भजन करची एक साळी खंय जेव तो खंयचे गांव जावं एक भजन करची साळी तूं तितले पावर आसा म्हण तसले एक कसं एक विशेष जावन तुमकां सेल्फान निमगोचे तुमगे लायफान तूं हे भजनेचे एक साळयेरी तुमी इतले वर्सां सेव करताची तुमके एक असल खंयची एक संदर्भ येईल की मस्त एक की तुमगेले एक कष्टकर विषय की कष्टकर एक तुमगेले एक सिट्युएशन त्या टायमार तुमी अशी भजने सेव करता की त्या टायमार तुमी भजन करतना तुमकां एक तें कामा विशयार तुमकां तें एक कश्ट कसन आसा की तें दूर जाल्लेलें आसा म्हणून असल खंयचे एक अनुभव तुमकां मेळ्ळेलो आसा की असं कसं म्हळ्यार सप्ताह टायमार हांव 7 दीस खंय वचना एक सुमार सिन्स 45 इयर्स सप्ताह 7 दीस हांव खंय वचना हांव देवस्थानांत तुजी दनपार 12 घंटे आयल्यार रात्री 3 घंटे हांव थंय आसता युज्युअल म्हगेली प्रॅक्टीस आनी हे एस्पेशली 108 दिवसा कार्यक्रम करतना ते एक व्हडली जबाबदारीची बट तांतू मस्त नमने अडेतडे आयला जाल्यार समेत तांतू तितले आनंद मेळ्ळले आसा आनी एक कसं म्हळ्यार भजनेन तो बिगेले एक अनुभव सांगचे म्हळ्यार एस्पेशली मराठी भजन सांगतो एक दुसरे नमनेचे भावने म्हणटात भारी एक तांतू एक भाव जागृत जाता आनी ओल्ड कंपोजिशन्स पुरा भारी छंद आजी काही एव्हरग्रीन पण येता तशें हांव न्हू एस्पेशली ओल्ड भजन्स कोणें सांगल्यार भारी भाव जागृत जाता आनी त्या साडयेर बसिल्ले तेन्ना आमी हें पुरा विसरता ते बदाची हांव ते 7 दीस हांव खंयचेय म्हाका मनांत येना हांव व्यार गिर कसं नाही येनाशी एक कसं म्हळ्यार कोण भजने मंडळी घेवन येता पळय तांगेल्यान तूं देवा पळोवका आमी देवा प्रतिनिधी मात्र नाही हाजी खातीर तांणी टायम दिवन येता न्हू आनी खंय भजन आसल्यार वता पळय तें एक व्हड विशय तशें जावन तांकां एक आपोवन तांकां एक सत्कार करून तांगेलें एक भजन आयकूंक घेवन वापस तांकां भेटोवचें म्हळ्यार आमकां तितलें खूश जाता तेंचे म्हाका एक आनंद तांणी जाल्यार तशीची आतां तुमी म्हणलें तांगेलें कसं काम आसल्यार सोण तांणी त्या भजने येता ती थंय वपास एक विशय आसा तेंची एक साळयेक इतलो म्हळ्यार एक म्हत्व आसा एक इतलें म्हळ्यार एक हें आसा म्हण तुमी आतां म्हळेलें आसा करेक्ट ताजे खातीर पळय तांकां एक भजन केल्या निमित्त तांकांय तांगे लायफाक कस की एक तांगेले मना इच्छा आशिल्ली की तें एक फुलफील जालेलें आसा सो तशें आसतना तांणी तें एक सहज जावन तुमी म्हळें म्हण की
सप्ताक वचुका मारे एक वचुका मारे म्हण तशी हांव कसं आतां निमगेलें म्हळ्यार तेंचे तुमगे लायफान पर्सनली तुमकां तसल खंयची एक मना इच्छा आशिल्ली तें म्हगेलें आतां इतले भजनेन तूं हांव भजनेक इतली सेवा कोर न्हू तुमकां भजनी निमित्ताचे एक अनुभव म्हळ्यार ताका एक लिंक म्हणचें इतें म्हळ्यार तुमी एक कसं की मना लेखून आसता ती तुमगेलें तें एक भजने सप्ताह वेळार की हाजे वेळार तुमी देवालय मागून आसता ती भजनेक हांव इतलें म्हळ्यार मागची म्हळ्यार तशी म्हळ्यार न्ही हां तुमी एक भजन करतना तुमगेलें ताजे न्ही हाजे निमित्त तुमकां कसं एक अनुभव एक खंयची एक तुमगेलें काम जाल्लेलें आसा की म्हणून तशी ॲक्च्युअली कसं म्हळ्यार म्हगेलें अण्णान केन्ना म्हणचे कसं म्हळ्यार अण्णान वार्डीक जावन 50 वर्सां टायमार अण्णान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार खंयचेय सेवा करचे पयशी आमी घरकडच्यान पुरा जाणांनी वचच्यो न्हू आमी सप्ता साळ्यार एक भजन करुया हां अण्णा लेखार हाजे पयशे व्हडली सेवा खंयचें ना खंडीत म्हणून तांणी थंय दाखोवन ताचे नंतर आमी आमगेले घरकडच्याले एक मंडळ आसा हय आमी पुरा जाणां बाबा ओट्टू बसो न्हू आतां आमी एक 3-4 कडेन भजन वतात एक आमगेले सप्ता साळ्यार आमी रात्री 12 वरेंद 2 एक दीस भजन करतात त्यानंतर मळशे देवस्थानांत मंचकलांत एक दीस भजन करतात त्यानंतर उद्यावरांत आमगेले फॅक्ट आसचे थंय वीरविठ्ठल देवस्थानांत थंय भजन करतात अशी आनी आमी आमगेले विशेष दीस आसले आमी पुरा जाणां बाबा ओट्टू जावन तांतो मेळचे एक आनंद दुसरें खंयच्यान थंय मेळना हें 100% एक तर आनी एक कसं म्हळ्यार आमगेल्या जिवनांत मस्त पुरा आमी फेस केल्लो आसा जाल्यार ह्या सेवे निमित्त खंडिताची आमकां कितली की बरें जाला मात्र न्हय तें व्हड कशें की आशिल्लें देवान फुल्लार उबारी तें हगूर करून दिलेलें आसा आमगेलें एक हें कसं म्हळ्यार आजीकय आमी भजनांतूची आमी आनंद पावचे आनी ताचे निमित्ताची सकट निवृत्ती म्हळ्यार एक आमकां मस्त मनान दिलेलें आसा इतें हांव निमगेलें म्हळ्यार आतां तुमी एक व्यापारी म्हणटा तुमी आतां सांगलें सप्ता वेळार हांव खंय वचना देवस्थान सोडून सगळे दीस हांव देवस्थानांत वचना म्हण ताजे निमित्त तुमगेले एक व्यापारार की तुमकां कसं एक एक म्हळ्यार एक अडचण जाल्ले ना म्हणून तुमी सांगता आसात न्हय खंडिताची ताका भजन एक कारण म्हळ्यार भजनेन तितले एक नंबिका तुमी कसन दवरलेले भजने निमित्त आमकां चांग येत शिवाय कसं एक अडचण जायना म्हळ्यार विशय तुमी खंडीत ओपुच्या तयार आसात खंडिताची ताजे निमित्त आमी बरें जालें म्हण हांव खंडीत सांगच्याक तांतूं कसं हेजिटेशन ना खंडीत तशात एक तुमगेले एक प्रितीचे एक तुमकां एक भजनी साळेर बसतना आनी खंय दो कोणाले एक मुखेन तुमकां तें एक भजन आयकतना खुशी जावत आसले कसं एक तुमगेले एक लायफांत एक भजन आसा की भजन म्हळ्यार एक तुमकां तें कोणाल थ्रू जाल्यार तें एक भजन आयकता म्हाका मस्त प्रीती केलो जन म्हणटात म्हाका हें भजन म्हळ्यार म्हाका मस्त मोगाची म्हाका तातूंत मस्त एक सेंटिमेंट आसा मस्त एक उडगास आसता म्हळ्यार एक खंयची एक कल्पनेत आनी तें भजनेन तूं अळवडिस्कोन आसता तशी तुमकां तसल खंयची एक भजन आसल्यार आमगेल्या विक्षका खातीर एक दोन ॲक्च्युअली हें भजन कसं म्हळ्यार दनपार 12 देखून 2 घंटे फाळ्यार अलेवर नरसिंह केणी म्हणून भजन तो मस्त साधन केलें मनुष्य आनी तागेले वॉयसांत एक दैवत्व आसा खंडिताची तागेले वॉयस तागेले भजन आयकतना म्हाका निजावन केन्नाय भाव जागृत जाता ताजे खातीरची हांव त्या फाळयेक वतस एक सेकंडली ताणें सांगची एक भजन म्हाका केन्नाय मस्त तुमी सांगले वरे मस्त मनाक एक आनंद दिता ताजे निमित्त हांवूय तें खंय गेल्यार आमी घरकडच्यान खंय गेल्यार लास्टाक तें एक भजन सांगचें आसा खंयची म्हळ्यार सदायन्न हृदयदल्ली वास माडो श्रीहरी सदायन्न हृदयदल्ली वास माडो श्रीहರಿ ನಾದಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಮೋದದಿಂದ ಭಜಿಸುವೇನು ಸದಾಯನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನವರತ್ನದ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾನಲೋಲನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ವೇಣುಲೋಲನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ
ಭಜಿಸುವೆನು ಸದಾಯನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ श्रीहरी. खंडित एक मना भितरी तुम्ही एक अनुभव करून म्हणचेच पडा हे कळता आमका ऐकतानाच. अनेक कसं म्हणाले भजन येतो 2-3 विषय. एक राग समेत मस्त तका टच जाता वाय अनेक कंपोजिशन वाय तशावनो मराठी कंपोजिशन सरी भारी वंडरफुल आजी काही फुडली खंयचे भजन ऐकला रे भाव जागृत जाता. ह्या राग भारी चंद राग आणि मस्त भाव जागृती वाय दीन जाऊन द्यावं लागे मग तसं लेख राग म्हणून हाव लेखता खंडित ते जाऊन या ऐकता नाही भारी एक आनंद जाता. ह्या इथला वेगळे एक अनुभव. आता सतीश माम अनेक विचार कसं निमगोच म्हणारी आत्ता जनरेशन हांव ते आमगेल्या संचिकेक कोणपुरा अशी येतात की तांगेल्या सगळ्याले निमगोच असे एक प्रश्न. आत्ता जनरेशन म्हणताना आता सोशल मिडिया आता आम्ही जाल्यार तशीची चड सोशल मिडियान तूं म्हळ्यार आतां तांतू रिगून जाला ताजी एक क्रेज म्हळ्यार आतां चड आसा देखून आतां जनरेशनाक तुमी एक भजने एक विचारान कसं सांगू इष्ट पावतात म्हळ्यार एक प्रत्येकल्यान तांगेले एक जिवन हेतू भजन म्हळ्यार एक सोशल मिडिया कशी येता एक तांगेले कॉलेज की दो काम जाल्ली कुडली तांणी एक टायम दिता की फेसबुक की तशीच एक भजन म्हळ्यार तांणी एक टायम दिवका की दो तांकां कसं तुमी सांगूक इष्ट पावतात. ऍक्च्युअली हांव त्या सांगच्या मस्त जनाक त्या हित म्हणून दिसेस ना जाल्यार या सत्य विषय हांव तुमकां सांगच्याक प्रयत्न करता. कसं म्हणारे आज इंजिनियरिंग करता ती CA करता ती आणि कसं काही करता ती जॉब मेळता बेंगळूर वता ती थंय ऑफकोर्स दुड्डू मेळचा बरो जाल्यार एक आनंद मेळचे मेळ्यार दुसरेची. ते हांव एक आमगेले एक फ्रेंडाल पुत्ता सांगला पळय तूं शिकून बेंगळूर गेल्यार तुका दुड्ड मेळटा जाल्यार गांवांत तूं आसून देवाल सेवा करून असल्यार हांगा काम मेळटा काम मेळटा जाल्यार ताज्या पयशी चड आनंद हें तूं दुड दिल्यार मेळना. तशें जावन तूं हांगा राबून देवाल सेवा करून भजनेंत इनवॉल्व जावन हें मुखार सरल्यार खंडीत तुका मेळची आनंद दुड्ड मेळटलो त्या नमने दुड्ड मेळटा कोणाक तांकां समेत तशीची वृत्तीपर समेत ताका देव सोडून घालना म्हळ्यार एक खंडीतच तशें जावन त्याच्याल्यान तें पालन करून आज आमगेलो लोट विघ्नेश म्हण एक चाललो आज फुल्ल आमगेलो लोट भजनेक तो तबलो वाजयता तांगेले व्हेकल घेवन येता आनी 100% तो अंत इनवॉल्व जावन सेवा करता. तशी तागेले वृत्ती अंतही ताका चांग जाला म्हणून तुम्ही म्हणता आसात. तशी हे प्रॅक्टिकली कितले जाणां जाता म्हणून गपता जाल्यार हांव एस्पेशली सांगचे म्हळ्यार गांवांत राबून देवाल सेवा करून ताजी अनुभव घेवन घेतल्यार ताजे तितले आनंद खंयचे ना ताजे खातीर तुमी कितले इनकम केल्यार ताका येना. आज बेंगळूर गेल्यार मस्त नमने तुमकां हें मेळचें पुरो खुशी जाल्यार आनंद म्हळ्यार दुसरें खुशी म्हळ्यार दुसरें तुमगेले एक कसं एक क्रेजी आत्ताचें आसा तें पुरो फुलफील जाता. हांवें इता म्हळ्यार हांवें एक युवा पिळगेंत हांवें एकलो जाल्यार आजीक हांव म्हणटा सांद कोण तें भजनेन तूं आसूं न्हू आजी काही म्हगेले कसन वृत्ती आसूं कसनय म्हगेले हें आसूं भजन म्हळ्यार तुमी म्हळें म्हणकें एक खंय दो आज भजने वच्चे आसा दो भजन म्हणटाना आमकां ताजी एक जेवचे आनंद आसा पळय तें म्हाका स्वता फील आसा इता म्हळ्यार हांवें एक मंडळीन तूं आशिल मनीस तशें निमित्त खंडीत हे ताजे खातीर हांव सांगचें कशें म्हळ्यार सत्य आनी आनंद निजवाद सुख म्हणटा पळय त्या तंतू मेळचे निमित्त जाल्यार तितले जनान प्रॅक्टिकली कश्ट आसा जाल्यार गांवांत राबून देवाल सेवा करून भजनेंत इनवॉल्व जावन हे तांणी ಮುಂದುವರಿಸಿल्यार खंडीत देवाले तांकां दयेय मेळटा आनी आनंदय मेळटा म्हळ्यार एक मागीर वृत्तीपर जेवन केलो पंता उपाय ना तसल टायमार तांणी विंगड एक गांव वचका जाता जाल्यार थंय कशी म्हळ्यार
फुर्सत मेळ्ळेल की संजवाळ एक तांगेले एक रूम की घरा की तांणी आशिल कडेन एक ताळ वाजोवन एक 2 भजन म्हणल्यार तांत एक कसं की एक भजन केलेले एक आनंद कसं तुम्ही म्हणता ते मेळटा म्हणलेले एक ಖಂಡಿತ विशय ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ नाही मा ಖಂಡಿತ तशीची आता आम्ही सप्ताह ಬಗ್ಗೆ उलयले तुमगेले की 108 दिवस भजन तुमगेले एक होड एक साधन ती तुमगेले सक्कड गावचाले ते एक तुम्ही आमगेले की अनुभव दिलोलो आसा आता हांव कसो निमगोच म्हळ्यार आता तुम्ही एक आता हे एक भजन तू एक मुख्य पात्र म्हळ्यार तुम्ही एक आता मलगड थंय तुम्ही चलोसून व्हरत आसात म्हळ्यार तुमगेले ओट्टू तांणी पुरो तुमकां इन्वॉल्वमेंट आनी तांगेलो सपोर्ट आसा आता हांव कसं निमगोच म्हळ्यार एक अशी एक गांवां देखून आनी एक गांवां वच्चें एक युजल जावन आतां चालती रस्ता तांगेल गांवाक एक वचताना आमी थंय वचचें तुमगेल गांव येता तांणी तुमगेल हांगा येवचें हे एक विचार री हांव कसो तुमगेलें निमगोच म्हळ्यार अशी केलेलें निमित्त आज एक कितले एक म्हणटात तुमकां एक कॉन्टॅक्ट बांधव्य हे बांधव्य ताजी विचारान तुमी कसं सांगतात ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಮ್ಗಲ್ ಮಲ್ಗಡಾನೆ ಅಸಲ್ ಪುರ ಏಕ ಕೆಲ್ಲಲ ಮುಖಾವೈಲ್ ಪೀಳಿಗೆ ಕಶಿ ಚೊಲ್ಕ ಮಳಲ್ಕದ್ರ ತಾನು ಕೆಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಜಾವನು ಎಕ್ಕೋ ಸಪ್ತು ಕೆಲ್ಲಲ್ निमित्त एक गाव आदकून एक गावाक संपर्क जाता आता पळय देवस्थान कशाला केलेला सकडाल संपर्क जाव का पुरायण बेळका तशीच एक गाव आदकून अनेक गावाक एक संपर्क जावची खातीरची हे भजन म्हणून केला एक्को म्हणून केला सप्तू म्हणून केला हाजी थ्रू प्रति एकल्यांक आम्ही त्या गांवा वचका तांणी हांगा येवका आमगेल बांधव वाडोवका म्हणल्या दृश्टीर हें केलेलें आसा हें निजावन भारीच्यांक मात न्ही पळय तुमकां अनेक विशय सांगता निजावन सांगता जाल्यार एक भारत देशांत आमी एक जन्म जावका जाल्यार एक व्हड विशय देवाल दया सेकंड हिंदू जावन जावका जाल्यार ताका एक देवाल दया जावका तंतूय एक GSB जावन आम्ही जन्म आयले म्हणा ताजी तितलो व्हडली भाग्य कसलं ना कारण कसं म्हणारे आमगेले एक संस्कारवंत समाज मात्र नाही देवानं आमकां आमगेले कुलदेव आमगेले इष्टदेव आमगेले स्वाम्या आमगेले भटमामू आमगेले रणपे इतले एक सुसज्जितवाद एक जाती म्हणले आमचे गेल्यांत मात्र आसा तशें जावन हाजे 100% एडवांटेज घेऊ का आम्ही कशाला म्हणा आज ही परजातीचे आमकां पळोवन फॉलो करता ते तुमकां उदाहरण सांगता जाल्यार आमी 108 दीस भजन करता रे मोगरांचे म्हळ्यार कोस्टल लायनांत प्रति एक फर्लांगा एक भजन मंदिर आसा बदलची तांगेले एक सद्याक आमी गुणके मत्सरेला म्हणटा तशी लायक रितीर तांणी चलोसून व्हरता आसा ती आनी तांणी समेत एकू करता आसा ती आमगेले 108 दिवस भजन जाता रे तांणी एक दीस म्हाका आपोवन ನಾವೊಂದು ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ म्हणून हांव सांगलें खंडीत तुमी करूयात एक पटी तुमी केल्ल्या रे मागीर ते सोणात म्हणाला ताजे नंतर तांणी आपोवन मिटिंगांनी केलें म्हाका हांव तांकां गायडन्सांनी दिल्या ताजे नंतर आज एक 12 वर्स दाखवून संदी सप्ताह करता हांव सांगताचे उद्देश कसं म्हणाले एक मोटिवेशन आमची गेलेल्या प्रति एकलय आमची गेल्यांक फॉलो करता ती तशें जावन आमी एक रोल मॉडेल जावन औरंगाबादचे आमगेले धर्म म्हणटाना आमगेले एक कसं आता युवा हे आसा तांणी हे फॉलो करून व्हेल्यार हे कंटिन्यू जाता खंडीत नाही जाल्यार तांणी आता कंटिन्यू करता आसा ती म्हणटा म्हळ्यार तुम्ही पक्ष पडता ते जावच्याना जाल्यार आज देवाल दयना मस्त युवक ह्या एक अभियानांत पार्टिसिपेट करता आसा ते आनी फुल्ल उमेदेरी भारी खुश जाता प्रति एक गांवांत तबला हार्मोनियम लायक आर्टिस्ट तयार जाता ती आनी लायक परफॉर्म करता ती आनी आतां सोशल मिडिया निमित्त लायक आयकुच्याक मेळटा आनी लायक भजन सांगचे तयार जाता ती तशें आमकां हे भारी संतोशा विशय मात्र न्ही हे मुखार हे चेडवान अशीच हे चलासून वरका कसं म्हळ्यार काम मेळकुळे पुरो बेंगलोर वता ती तेन्ना गांवांत ताची शॉर्टेज जाता तशें जावच्यानच हांगाची तुमी आनीक जनाक तयार करून
एक ಮುಂದುವರ್ಸು ನೋಡ್ಕ म्हणले आमगेले वाय वाय एक अपेक्षा आसा तशीची तेंची म्हणले म्हण केता वळा हांवें आतां उपाय नाशी कामा वयर तांकां वचपाची पडटा परिस्थिती तर म्हळ्यार सुरवेक कसं म्हणतात कर्तव्य खंडित देखून तांणी खंय असो ती एक भजन म्हळ्यार तांगे लायफ हा एक वन ऑफ दी इदा म्हळ्यार आतां म्हळ्यार सोशल मिडिया म्हणलें हांवें खंडित सोशल मिडिया नाक्क म्हणून हांवूय सांगना इदा म्हळ्यार आतां सोशल मिडिया आशिल निमित्त कितली जनांक भायर आशिल्ल्यां की आतां तुमी सप्त करता ती फुडें आयकुचें जातलें आतां आयकूच पुणी रेकॉर्ड करून हें करे जाल्यार आतां तुमकां थंय आशिल अनुभव हे वाहिनी मुलाक की हें कशी सोशल मिडिया थ्रू तुमकां आतां थंय खंय एक अमेरिका आसल्यार तो उडपा सप्त की एक मुल्की प्रतिश्ठे पुन्नव की तो पळयता साजीक कारण सोशल मिडिया ते जावं का जाल्यार मस्त तांतू कंप्लीट आशिल निमित्त हेंवूय मागशी पडून हेंवूय एक वन ऑफ दी पार्ट ऑफ द लायफ म्हणून आमगेल्या समाजाच्यान करका प्रत्येकल्यान म्हणून खंडितजी नाही तुम्ही कसं सांगता कसं म्हणा रे हक्क तुम्ही खंडित प्राशस दिव का म्हणून हांव सांगता जी कशाला म्हणा रे हंतू मेळची आनंद दुसरं खंयच्यान तूं मेळना तुम्ही कितले सोशल मिडिया पळया हें पळया ताका एक एंड म्हणलास जाल्यार भजनांत तुम्ही कितली इनवॉल्व जाता ते तुम्ही कितले कडेन वचून साड्यार वचून भजन करता ते ताचे पुरो लाभ तुमकां 100% मेळता म्हणले का वय बा मिगेल एक अनुभव इवन वृत्ती जिवनांतय ते लिंक जाता आतां तुमी म्हळें म्हणजे तुमी एक अनेक गांवां भजनी वतात थंय एक तुमकां बांधव्य जाता बांधव्य जाल्ल्या निमित्त तुमगेले एक वृत्तीचे एक हें थंय एक प्रस्तुत जाता त्या टायमार हें भजनी निमित्त तुमगेले तांत एक लाभ आसा म्हळ्यार विशय म्हळ्यार तें एक देवाल दय ती तुमकां एक ताका एक सुलभ जाता म्हळ्यार विषय आणि कसं म्हणा भजन तो असं म्हणलं ताका एक विशेष गौरव असता ओ भजन मंडळी आसरा ते एक प्राशस्त्य असता ती वय एक सोशल मीडिया म्हणून येते त्यामुळे भजन एक आम्ही एक गावा वच्चे एक आमके एक बांधव्य वच्चे तेव्हा एक सोशल मीडियाची नाही तशी हांव न्हू आनी तूं आयल्यार पुरा नमन्याचे तुमकां एक एडवांटेज एक सुख मेळटा आनंद मेळटा म्हळ्यार एक आमी मॅसेज खंडीत आमगेले अनुभवार सांगेत वाय वाय तशीची तुम्ही इतले 45 वर्साचे तुमगेले एक प्रयाण एक भजनेचे एक मंडळींत इतले कडेन तुम्ही भजनेचे आमकां ती तुमकां केन्ना पूण एक म्हळ्यार हें न्हीद कळचे हाजे निमित्त तुमकां एक समस्या आयिल्ल्यास की दो तुमी त्या विचारार म्हळ्यार मस्त आतां इथे हांव हे प्रश्न निमगेल म्हळ्यार मस्त गांवांत तूं आयचे एक अंतू कसं जाला म्हळ्यार कॉल येता भजने खातीर नाही मरे एक 2 दुखून 3 कोरी येतवे इत्या म्हळ्यार कोणी निमगेले रे पुरा जनाक काम हें तें म्हणटा ती मात्र न्हयशी आतांची तें म्हळ्यार चड जनांक डायबिटीक हें तें मस्त फुडें ना आशिल्लें म्हूण म्हणा जाल्यार हें एक रात्री न्हीद खोळचे विशयार म्हळ्यार मस्त जनांक हाजे बघें आस की आतां पुरा जन आमके एक 10 घंटे भितर म्हळ्यार प्रायम टायम सांजवाळ 6 दुखून 10 भितर जाव का रात्री मंडळी म्हळ्यार भारी उणें जतस आयलें ना येवचें सो आजी पर्यंत तुम्ही कसं सांगू इश्ट पवतात कित्याक म्हळ्यार तेंची उरलेले फर्स्ट पॉयंट येवचे ते हेल्थ प्रॉब्लेम सो तुमी आतां 45 वर्साचे एक तुमगेले जर्नी आनी तुमकां खंय पूण एक कडेन न्हीद खळचे हाजे निमित्त तुमगेले हेल्थ इश्यू जाल्यार तसल कसं न्ही तुमकां अनुभव मेळ्ळो देवाल दयान म्हाका तसल कसं न्ही अनुभव जायनी एक सेकंड कसं म्हळ्यार प्रती एक कशी प्रॉब्लेम कशी येवची म्हळ्यार तुमकां एक सांगता आमी भजन बसतना 2 घंटो हल्ला नशी तुमकां अनुभव हल्ला नशी बसता ती तेंची दुसरे खंय 1 घंटो बसचे भितर आमकां म्हळ्यार तूं केन्ना ताची बगे इंट्रस्ट दित पडा तेन्ना ह्या खंयचेय नमने समस्या ना मुख्य जावन कशें म्हळ्यार इंट्रस्ट जावका मिगेल हें कशें म्हळ्यार इंट्रस्ट आस म्हणून जाल्यार तुमकां न्हीद खोळचे कश्ट न्हय 2 घंटे बसचे कश्ट न्हय खंय ट्रॅव्हल करचे कश्ट न्हय मुख्य जावन आनी ते इंट्रस्ट येवका म्हणून जाल्यार हाका सतत जावन पार्टिसिपेट करता तेन्ना मात इंट्रस्ट येवचें देवाल दयान आमगेल्या देवस्थानांत तूं डेली भजन जाता तुमकां डेली न्हय जाल्यार वारा एक दीस पुणी एक पार्टिसिपेट केलें मागीर तुमकां कशें दिसता म्हळ्यार केन्ना त्या दिवस जाता आमी प्रति बुधवार आमी भजन करता ती म्हाका बदल आश्चर्य कशें म्हळ्यार आमगेले युवा पिळगे बेळची एक भजन जाल्यार समेत चुक्कन अशी येता ती म्हळ्यार हें दीस इज कॉल्ड इंट्रस्ट सो असल इंट्रस्ट आयल मागीर
तुमकां मागीर खंयचेय विशय ते एक व्हड विशय न्हय म्हणून दिसता. आजी मध्ये तुम्ही एकात म्हळेली युवा पिढीगे इतली इंटरेस्ट दिता आसा ती मेळची एक भजन म्हणून हे विचारा भितर एक मेगेले एक प्रश्न आसा कित्या म्हळ्यार आजी ಕೆಲವು जनांक कशी म्हळ्यार आईल कुडले भजन मेळका नाही की मग एक भजन दिल्ले म्हळ्यार तांगेल मना भितर एक बेजार नाही तांगेल विचार यो जाल्यार तुमकां पुरा तुमगेल बाल्यांत तुम्ही म्हणले सप्ताह भितर तुमकां सुरवेक अवकाश मेळ्ळलो म्हण ताजे नंतर तुम्ही सान आसतना की तुम्ही पाळीक निरंतर जावन तुम्ही मंडळी वतली ती तेदना मालगडे आसतली मालगड्यान भजन सुरू करची तुमकां तेदना कशी भजनां म्हळ्यार हांव कसले खंय रिलेट करतास म्हळ्यार आतां चेडवांक केलो जनांक म्हळ्यार आईल कुडली एक कडेन एक भजन म्हणलें भजन लायक म्हणटा जाल्यार आतां मलगडे आसता ती म्हाका कितली भजन मेळका ती नाही जाल्यार तांकां बेजार हे विचारार तुमी कसं सांगू ना ऍक्च्युअली फर्स्ट कसं म्हळ्यार मन आमचं तुमका येवका हांव हे सेवेक भार सरला म्हण फर्स्ट पॉयंट आमी आमचो मनवरिके करता म्हण आमी सेवेक सेवे म्हणटाना इट शूड बी अनकंडिशनल वाय ते कंडिशन आसतनाचे वाय तशें हांव देवाल देन आमगेले चेडूं पुरा ते पुरो मनवरिके करून म्हळ्यार हांव म्हळ्यार कितली इथे हांव एक प्रश्न निमगेल म्हळ्यार कितली कडेन अशी एक संदर्भ येता की आतां 1 घंटा आशिल्ल मागीर 3/4 घंटा जेवचे आसा मागीर अर्द 1 घंटा जेवचे आसा इथे म्हळ्यार तितले आतां नवी नवी मंडळी एक आमगेल्या समाजांत आसा म्हणटा तेच केलो पंता कसं भजन म्हणून अवकाश मेळना त्या संदर्भेर तांणी कसं एक मना दवरूनच आमके ते साळेर बसचे अवकाश मेळ्ळा म्हळ्यार तांणी लेखो का म्हणून नाही मा खंडितची ते आमी फस्ट कोणाक आयला रे फस्ट हेंची फस्ट टायम पंक्च्युअलिटी टायमार येवका सेकंड भजन मेळता की ना की आमी पार्टिसिपेट करची इम्पॉर्टंट आनी सेवा मनोभाव रे वाय खंय गेलो तेन्ना खंयचे नमने कमेंट्स आमी करूं कशाला म्हळ्यार तेत्ते गांवात तेत्तेच कसं की लिमिटेशन्स आसता वाय तशें म्हणून आमी त्या प्रमाणे करनाचे सेवा मनोभाव केन्ना येता वाय तेन्ना खंयचेय विशयान म्हणून एक हय. इथे म्हळ्यार तशी एक विचार सुमार आस आतांचे एक हाजी खातीर निमगेले सो तुमी इतले वेळ आमगेले स्टुडियोंत येवन तुमगेले एक अनुभव आमगेल्या विक्षका खातीर की सकड आमगेले समाज बांधवा खातीर की तुम्ही दिलेलो आसा इथे म्हळ्यार मस्त मालगाडे इथे म्हळ्यार 45 वर्स सतत जावन तुम्ही हे एक भजन क्षेत्रांत एक तुमगेले प्रयाण केलेलो आसा ते देवान दिलेलं म्हण लागता खंडित जाल्यार देवान दिना जातल्यार हे खंयचे ना त्या खंडित इथं म्हळ्यार आजीक तुम्ही हांगा स्टुडिओ बसले म्हळ्यार ते देवाल दयन तुम्ही इथं म्हळ्यार आमी एक तुमकां कॉन्टॅक्ट करतना तुम्ही कसनी तुमगेले कामाचे एकय हांव बिजी आसा माराया येवची वरां पळय तशें कसनी म्हणी तुम्ही इमिडिएट तुम्ही येस हांव येत रे म्हण तुम्ही ओपवलेलो पळय ते आमकां मस्त संतोश तशीची तुमकां इतले वेळ तुम्ही आमगेलो टू हांगा बैसून तुमगेलो अनुभव कसन तुमगेले एक भजनी क्षेत्रांत आसा की ते तुम्ही आमकां न्ही सक्कड समाज बांधव सांगिल्लो आसा ताजे खातीर सक्कडाल पर जावन तुमकां हांव एक धन्यवाद दिता तशेंच हांवें युथ ऑफ GSBचे मस्त पुरा आमगेल्या समाजा बगे काळजी जावन कार्यक्रम करता आसा ती तांकां देव पुरा नमन्याचे अनुग्रह कर म्हूण हांव त्या म्हाका तेका जाल्यार म्हळ्यार आयच्या दिवसाक हाजी अगत्य आसा आमगेल्या समाजाच्या योग्य एक मॅसेज दिवचे वाय तशें हांव ह्या एक तुमी लायक कार्यक्रम करता आसा ती तुमकां ह्या क्षेत्रांत आनीक अभिवृद्धी जावो तुमकां बरो नमने देव अनुग्रह करो म्हूण एक प्रार्थना करून करता आसा धन्यवाद नमस्कार तशीच आयज हे रामकृष्ण हरी कार्यक्रम हांगा मुक्ताय जाता आसा येवची वारांत अनेक साधकांक आमी हांगा आपोवन तांगेले अनुभव तुमगेले मुखारी दवरचार आसा ती धन्यवाद.